शुक्रार 7 फेब्रुवारी सांत गोन्सालो ग्रासिया, पेद्रो बाप्तिस्ता आनी सांगाती समोर मुखेल बोल म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमकां दुयेंस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत ती रावती तीच थारोवन जोडटली। नियाळाक आदार। आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जेजू आपल्या पाटलावदारांक संवसारांत पाठयतना कांय शिडकोवण्यो दिता। जेजूची खबर परगडटल्यान वो जेजूची गवायकी दितल्या कोण परी शिडूक रावचें आनी खंयच्या वेळार कितें करचें तें आयज जेजू कोडीत करता। जेजूचेर भावार्थ आनी विस्वास ठेवतल्या दर एका मनशाक कश्ट आनी उपद्रव सोंसचे पडटले। हे सगळें सांगून जेजू आमकां निराशी आनी भिरकुटी करिना, बोगोर काळजीदार आनी बोलवंत करता। जेजूची खबर परगडटना जायते फावटी घडये लजेक पडत वो आमच्या जिवाक धोको आसत अशें दिसता। एक वेळ येतलो जेन्ना आमची खाशा मनशां आमकां नाकारतलीं। असल्या वेळार आमी भियेनासतना फुडें गेल्यार कशें आनी कितें उलोवचें तें देवूच आपलो आत्मो आमचेर धाडून आमचे उद्देशीं उलयतलो। हें सगळें आयकून 8वेच तरेचे खोटाय आमी अनुभवता, कारण जेजूक जाय आमी सगळीं आडकोली आनी कश्टां मदें चतूर रावून ताची खबर परगटूं। भिरांत जावन आसा भावार्थाचो दुस्मान, भिरांत ना थंय भावार्थ आसा, आनी जेजूची उतरां आयकून आमची भिरांत पयस जाता आनी भावार्थ वाडटा। आनी भावार्थान बरोवन जेजूचो वावर करता तो मनीस शेवटाक थारोवन जोडटा। म्हजो थाराव मनशा मुखार उबो रावता तेन्ना कश्टां आडकोली मदें पवित्र आत्म्याचेर पातयेवंक जेजूक परगडटलें।